की हांव पणजे गेल्लो म्हाजी रिकन्स्ट्रक्शन एका बर्थ सर्टिफिकेटीक लागून फायल हांवें घातल्या 6 म्हयने जाले म्हाका अजून म्हाका रिप्लाय येयना जावं कांय येयना तेंच्या कडल्यान हांव भोंवन फावटी मारीत आसा ते म्हाका भोंवन आपयता आनी हांव वयता तर ते अजून जावंक ना हांगासून थंय धाडल्या थंयसून हांगा धाडला अशें सांगता पोस्टानसून म्हाका येतली अशेंय सांगता ते म्हटल्यार अजून 6 म्हयन्यांक म्हाका कांय ना आतां देवाचे दयेन म्हाजे हाय पांय बरे आहा एजूय बरी आसा तेन्ना हँडिकॅप लोक किंवा ओल्ड एज आसा तेंची प्रॉपर्टी बीन समज जर कोणाची कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तेंच्या कडेन जर ना जाल्यार तांकां इतले त्रास जातले की तांकां डेथ सर्टिफिकेट रोखडी मेळटली आनी ही बर्थ सर्टिफिकेट जी आमी रिकन्स्ट्रक्शनाक मागल्या कित्याक म्हाज्या कडेन ना ती झॉरॉक्स आहा तेजी ओरिजिनल म्हणून हांवें मागल्या जाल्यार म्हाका अजून मेळना आनी पासपोर्ट म्हाका 10 दिसान मेळ्ळो विदीन 10 डेज घरा येयलो पासपोर्ट म्हाका पुलिसांसूय बरें कॉपरेट मेळ्ळें आनी ते ऑफिसानूय म्हाका बरें कॉपरेट केलें की रोखडेंच म्हाका तेंच्यांनी रिपोर्ट धाडून दिलो पण हें आमच्या सरकारान सांगलां की आमी जनते वांगडा आसा भिवपाची गरज ना आमचे बाब दोतोर सांगता पण ते तशें आमकां जे प्रॅक्टिकली जर पळोवंक वता जाल्यार आमकां तशें कांय मेळना आनी आमकां अपेक्षा आसा कित्याक जेन्ना तो सांगता तेन्ना ती तशी मेळोंक जाय आमचो मनोहर भाई आसतना आमी घरा सुद्दां सांगल्यार आमची ही कामां जाताली हांव म्हापशेंचकार देव बरें करूं म्हणजे सरकार म्हणटा पळय सरकार तुमच्या दारी बिरी ते कितें म्हणटा तेचेर तूं ते सरकार तुमच्या दारी म्हणटा जाल्यार आमी सरकारा कडेन येयले सुद्दां जाल्यार आमची कामां जायना आनी ती 6 म्हयने एक 8 दीस 15 दीस म्हयनो 2 म्हयने जर इतले डिफिकल्ट कितें आसा बरें एग्जॅक्ट आतां म्हाका एक सांग तुका कितें तुजें बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल आहा तें तुजें शेणलां तुज्या कडेन तेची झेरॉक्स आसा तूं आतां एप्लाय केला तुका परतें ओरिजिनल मेळचें म्हणून ते अजून 6 म्हयने जाले तुजें सगळें डॉक्युमेंटेशन सारकें आसा बर्थ सर्टिफिकेट झेरॉक्स लायल्या हांवें लिव्हिंग सर्टिफिकेट लायला पासपोर्टाची कॉपी लायल्या जे तांकां रिक्वायर ना तितकी हांवें कॉपी लायल्या आनी सगळ्यो गव्हर्मेंट हेज्यो लायल्या वयल्या बरें म्हणजे तुजे कडेन तें पयलींचे जे तुजे बर्थ झेरॉक्स आसा ते सुद्दां तूं लायला तुका फक्त आतां ओरिजिनल जाय स्कुलाची लिव्हिंग सर्टिफिकेट सुद्दां लायल्या सगळे डॉक्युमेंट लायले सगळे डॉक्युमेंट जाले जे तांकां रिक्वायर ना पळय ते सुद्दां लायले आनी ते हे सगळे खंयच्या ऑफिसान दिले तूं हे आतां रजिस्ट्रेशन ऑफिस आसता पळय आमचे म्हापशा तितून बर्थ सर्टिफिकेट बाकीचे 70च्या उपरांत ते म्युन्सिपाल्टीन आसा तेंची मेळटा आनी आमचे 70च्या पयलीं म्हाजी आतां 4 वर्सां पयलींचे आहा ते आमकां मेळोंक ना अजून आतां म्हाजी ही हाल आसा जाल्यार आनी कितले जाणां कितें हाल जातले तेन्ना म्हणजे सगळे डॉक्युमेंटेशन करून सुद्दां तुका आतां 6 म्हयने जाले तुका तें मेळना आनी पासपोर्ट तुका 10 दिसान मेळ्ळो 10 दिसान मेळ्ळो आनी म्हाका सगळे कडेन कॉपरेशन तेंच्यांनी स्टाफानूय काम बरें केलें पुलिसांनी एका दिसान म्हाजो रिपोर्ट धाडलो बरें आयज तूं एसेंब्लीन कितें गेल्लो हांव येयल्लो हांव पणजे येयल्लो तेन्ना म्हटलें ही तेंच्या कानार मेसेज घालतलो की जर म्हाजे ह्या हाल आसा जाल्यार लोकांचे हाल कितें जातले बरोबर आतां तूं कितले दीस जाले फावटी मारता आतां म्हाका जाले 6 म्हयने जाले हांव असो 3 म्हयन्यान 2 म्हयन्यांनी येत आसा आयज खंय येयल्लो तूं हांव हांगा पणजे येयल्लो हितून 2 ऑफिसां एक जुंता हावजान आनी एक हितून तुजे हांगा पाट्यार एक कितें ऑफिस आहा वचून येयलो दोनूय कडेन वचून येयलो कांयच तुका मेळोंक ना कांय मेळना म्हापशेचे ते सब रजिस्ट्रार ऑफिस तुका कितें सांगता तांकां विचार ते कितें म्हणटा तें आपल्यान सांग पण ते हांगासर कांय हेच घेयना कानार घेयना आनी म्हाज्या कडेन आउटपुट तुजे हें आसा तेंची वयल्यान तेंच्यांनी केन्ना कोणाक धाडला आनी कितें तें आनी हांवें सगळ्यात डॉक्युमेंट आहा तुजे कडेन सगळे आसा पळय हांवें केन्ना म्हाजी बर्थ रजिस्ट्रेशन केन्ना केलां हांव जल्मान केन्ना येयला हे म्हाजे सगळे पेपर ताका दिले हांवें बरें ते दिवंक ना अशें ना की बाबा म्हाजें रजिस्ट्रेशन सुद्दां केन्ना केलें ती तारीख आसा तेंच्या कडेन जाल्यार सुद्दां दिना ते डॉक्युमेंट बी सगळे क्लियर आहा हय तुका आतां हेजे आयज तूं एसेंब्लीन येयल्लो तू कोणाक मेळ्ळो ना हांव मेळपाक गेल्लो म्हटल्यार हांगासर म्हाका कांय कळना की कोणाक मेळपाचो आनी कितें तें सो तुका तूं आजून कोणाक मेळूंक ना सरकार आमच्या दारी म्हणटा आमकां आतां सरकाराच्या दारी हांगा एसेंब्लीन येवचें पडलें बरोबर म्हाका सारकें दुख्खाची गोश्ट आमचो मनोहर भाई आसतना आमी सांगल्यारूच कामां जाय आतां म्हाका तरी दिसना बेगीन जातली आनी जाता कशी तुजी आतां कितें मागणी आहा म्हाका हे इमिजिएटली मेळोंक जाय आनी म्हाज्या वांगडा जे कोण हँडिकॅप आनी सिनियर सिटीजन म्हणजे जे